हांगा जी म्हाका आन्सरां दिला ताचेरच उलयता. सगळे जर फिगर दाखयले जाल्यार आमी जो शेतकऱ्यांक सपोर्ट प्रायस दिता, हांव नकळो तो प्रायस करेक्ट आसा काय रॉंग आसा, पूण डे बाय डे टेबलान दिल्ले आसा हे शेतकरी जे आमचे भाव आसात ते कमी कमी शेतकरी जायत आसात. म्हाका एक प्रश्न विचारपाक जाय. पोरूं जे सेव ऑयल कॅम्पेन जाल्ली श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात, सरकारान ताचेर कितले पयशे मोडलेले? मिनिस्टर सेव ऑयल कंपनीचे मिनिस्टर मंत्री उभी राहून आन्सर दियात. मंत्री ओके. मंत्री महाशय पोरू स्पीकर सर, पोरू सेव ऑयल प्रश्न असा स्पीकर सर, सेव सॉइल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर प्लीज टू स्टेट द सपोर्ट प्राइस. एक मिनिट. आणि खंयचो प्रश्न विचारता, कशें जाता स्पीकर सर? सपोर्ट प्राइसाचो विचारता. स्पीकर सर वी शुड स्टिक टू दॅट पॉइंट. Connected to soil, it is connected to agriculture. स्पीकर सर, Agriculture connect आहाते. Safe soil म्हणजे पॉय म्हणलं जायना स्पीकर सर. It is connected. ते पॉय म्हणलं जायना. It is connected to प्रश्न आता soil. प्रश्न विचार. सुनियात मागे फाल्या विचारतो लग्न झालं तर कोण आणि कोण विचारतालो स्पीकर सर? तेजो आहे ना एक प्रश्न जो आसा त्या प्रश्नाचेर उत्तर घालपाक जाय. तेका जर आनी कितें वचपा परतून प्रश्न घालपाक जाय आणि फुडल्या एसेंब्लीन हो मागीर स्पीकर सर त्यांनी क्लियर कट तुम्ही एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स कितें घेतले असो घातलेलो आनी हो विचारलेलो हांव समजू शकतालो. दिस इज क्लियर कट सपोर्ट प्रायजाचेर हा स्पीकर सर. स्पीकर सर ना स्पीकर सर दुसरो प्रश्न दुसरा प्रश्न विचारा तुमचो. सेव ऑयल तुमचा दुसरा प्रश्न विचारा. सर स्पीकर सर वेट ऑइलचो कार्यक्रमच जावना. सेव ऑइलचेर खंय कार्यक्रम? सेव सॉइल नाही दुसरा प्रश्न विचारा तुमचो. म्हजो राव एक मिनिट. पोरू न्ही कित्याक विचारलो प्रश्न ते सांगता. पोरू आमच्याकडे पॅडी क्रॉप कंपेन्सेशनाक 85 फार्मरांनी एप्लाय केल्ले आणि तांकां फंड्स दिवंक ना. कित्याक फंड्स दिवंक ना? तर फंड्स ना म्हणून. आता आमच्याकडे ते इव्हेंट करपाक पयशे आशिल्ले आणि हे बाबडे गरीब शेतकरी मनीस कसो आसता, ताचो व्हडलो बँक बॅलन्स नासता, ताका जे आज कितें मेळटा ते फाल्यां चलता. आमी जर तांकां कंपेन्सेशन दिना जाल्यार ते कशें करतले? आमदार तुमकां कितें प्रश्न कितें जाय? म्हाका इतलेंच विचारूंक जाय, तांचे कंपेन्सेशन कित्याक पोरू दिवंक ना? अच्छा तो म्हजो मंत्री. प्रश्न आसा. मंत्री आन्सर दियात. कितें म्हणटा साहेब? डॉक्टर उलय. सर परत एकदा तुम्ही प्रश्न विचारा पळय आता. कितें म्हणणें कितें? सॉरी तूं भलत्या विचारता. ना सर, पोरू कंपेन्सेशन शेतकऱ्यांक कित्याक दिवंक ना? 85 शेतकऱ्यांनी हे केल्ले एप्लाय केल्ले कंपेन्सेशनाक आणि तुम्ही ते उत्तरान दिला फंड्स ना म्हणून. माझो एकूच प्रश्न असा, शेतकऱ्यांचो फंड आणि खंय डायवर्ट करू नाकात. तांचे कंपेन्सेशन टाइम टू टाइम दियात. तांकां खूप गरजेचे असता ते. आमचं सरकार आसा केंद्राक आणि हांगा शेतकऱ्यांसाठी आसा आणि आमी त्यांचे काय ना मातशे डिले जाले जायत आमी तांकां दिता आणि सगळे प्रायस हांगा आमी तांकां सबसिडी हे ते सगळे आमी तांकां दिता शेतकऱ्यांक. आणि तूं शेतकऱ्यांना झगडटा म्हाकाय खबर आसा. म्हणजे आमी झगडटा पण आमी तांकां दिता आणि सरकाराचे पयशे खूब आसा. बजेटा लागून मारले उरलेले आमकां येयले आतां पयशे सगळ्यांक दितले. दोतोर तुमचो तिसरो प्रश्न. स्पीकर सर माझा दुसरो प्रश्न मिनिस्टरान तिसरो प्रश्न ना स्पीकर सर पहिला प्रश्न त्यांनी कन्फ्युजन. मिनिस्टरान आता कितें सांगला की सरकार शेतकऱ्या खातीर एकूच मिनिट. 85 केसी ज्यो आशिल्ल्यो पळय न्ही ह्यो लेट आयिल्ल्यो त्या खातीर तांचे उरल्या विदीन 2 विकाच्या भितर तांचे पयशे जे आहा ते रिपेमेंट करता आमी. 85 केसीस पर्टिक्युलरली ह्यो आमकां रिसिव्ड एप्लिकेशन लेट जाल्ली तेंची. अच्छा सर स्पीकर सर हांगा उत्तर दिला फंड एक्झॉस्टेड म्हणून उत्तर दिल्ले स्पीकर सर म्हणून हो प्रश्न काढलेलो आसा सर. त्या फायनान्शियल इयराचो त्या फायनान्शियल इयराचो मागीर लेट आयले न्ही. आतां केसीस मागीर आयल्या त्यो. स्पीकर सर आत्ता मिनिस्टरान म्हटला कितें की आमी शेतकऱ्या खातीर इतले करता, सरकार करता सगळे. पूण जर ते तांच्यांनीच फिगर दिल्ले आसा नंबर ऑफ फार्मर्स जे करता, हो डे बाय डे हो नंबर कमी जाता. स्पीकर सर हांव सिरियस आसा की खरेंच गोव्यान शेतीक लोक वचनात. हांव तुमकां ग्राउंड रियलिटी सांगता. तुम्ही वचान ग्राउंडार पळयात
खंय तरी प्रॉब्लेम आसा, तुम्ही सिस्टमीन तुमचे प्रॉब्लेम आसा, कंपेन्सेशनान प्रॉब्लेम आसा, नाजाल्यार आणि बाबडे हे फार्मर असे आसा दे आर अफेक्टेड विथ ऑल द नॅचरल. माननीय सदस्य तुका प्रश्न कितें अपेक्षित आसा? म्हाका हाचेर सरकारान कितें उपाय काडला, येस, डिपार्टमेंटान कितें उपाय काडला, हेव ते म्हणजे कितें पॉलिसी Speaker अडॉप्ट sir, करतले, चेंज त्याने करतले आता काय? सांगले बरोबर आसा, पूण आता शेती करपाक लोक एडवान्स खूब लोक येतात. आता भुरगे आमी पयलीं एप्लिकेशन मागली 30 भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपाक, आयले 62. मागीर आमी तांकां 2 ट्रेनिंग दिवपाक सुरवात. शेती खातीर भुरगे येतात ना म्हण तो म्हणटा पयस वयता, कोण पयस वचना, सगळे येतात आनी सगळे आमी कितें मदत करपाची, आमी सगळे जे शॉर्ट प्रायस बाकीचे सगळे तरेचे आमी तांकां दिता. म्हणजे तो प्रश्न शेती पयस वचपाक करना, भुरगीं येतात आनी आतां ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे येतात शेतीक आनी आमी तांकां एनकरेज करता. श्री विजय स्पीकर सरदेसाय. सर, स्पीकर सर, हांव ताका एक ॲड करता. आमी तेकाच लागून नवीन एग्रीकल्चर कॉलेज जी स्वता एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रान इनिशिएटिव्स घेवन एग्रीकल्चर कॉलेज सुरवात केली, जेणे करून एवरी इयर आता 60 भुरगे गव्हर्मेंटाच्या एग्रीकल्चर कॉलेजीक ॲडमिशन घेता. इन फ्युचर न्यू टॅक्नॉलॉजी वापरून एग्रीकल्चर करपा खातीर ते घेता. दुसरी गजाल, रिसेंटली मार्मागोवा तालुक्यांत एग्रीकल्चरचें ऑफिस नाशिल्लें झेडिओ ऑफिस आमी मार्मागोवा तालुक्यान ओपन केलें. म्हणजे गव्हर्मेंट इज प्रमोटींग मॅक्झिमम एग्रीकल्चर कशें जावचें. आमी इंटिग्रेटेड एग्रीकल्चरची पॉलिसी काडली. सबसिडी जाल्योच, बट ताज्या भायर सुद्दां अशा पद्दतीन जो सपोर्ट दिवपाक जाय तो सगळ्या पद्दतीचो सपोर्ट सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर वा प्रवीण नाईक हांच्या सकयल सगळो सपोर्ट सातत्यात करता. लोकांची मानसिकता बदलपाक सुद्दां तुमी जें म्हटलें ते लोकांची मानसिकता बदलपाक जाय. ती मानसिकता बदलता आमी जो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जे क्रॉप करता तितके हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमी विकतूय घेता. सपोर्ट प्रायस वाडयलो म्हणजे सरकारान, आनी हाज्या व्यतिरिक्तूय जर कितें करपाक जाय आसत जाल्यार तुमी सजेशन दिवचें, आमी रेडी आसा करपा खातीर. स्पीकर सर, एकच प्रश्न लास्ट. विजया उलोवन एग्रीकल्चरिस्ट पळय स्पीकर सर, whether any separate assured price is given for organic farmers or are they supported only with the scheme परम प्रगत कृषी विकास योजना, आणि कितलो तांचो हे कितली दिला स्कीम, and has this number has increased of the farmers? मंत्री महाशय. ऑर्गॅनिक फार्मिंगाक फार्मर्स वाडला, कितली स्कीम दिला, ताका कितले फंड्स दिला? तसं तो एक प्रश्न विचारूकच ना. सप्लिमेंटरी अरे पूण सप्लिमेंटरी हे इन्फॉर्मेशन दुसरी घेवची पडटा. येस, स्पीकर सर, जय सरदेसाय. वन मिनिट. जय सरदेसाय. स्पीकर सर, जय सरदेसाय. मंत्र्यान जे उलयला ताजेरूच विचारता हांव, भायर ना कांयच. स्पीकर सर, मंत्र्यान म्हणलें की रश मंत्र्यान म्हणलें स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट फार्मरा खातीर आसा. स्टेट गव्हर्मेंट नॅशनल गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर सबसिडी ती दिता शेतकऱ्यांक, ती 2% ऑफ द GDP आहा, कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार. म्हळ्यार इंडियेचो GDP आहा तातूंत 2% एग्रीकल्चर फार्मरांक सबसिडी मेळटा. गोंयान तुवें सबसिडी दिल्या 0.064%, म्हळ्यार कितें 64 out of 1000%. स्पीकर सर, म्हळ्यार कुस्कूट सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता 2%, तूं दिता 0.064, 0.64 पसून न्ही 0.064, म्हळ्यार तूं कांय सबसिडी दित ना. स्पीकर सर, हें एक जालें. दुसरें म्हणल्यार हे वर्सा आमी इयर ऑफ द मिलेट्स म्हणटात. आमी प्रायम मिनिस्टर पॉप्युलरायज करता इयर ऑफ द मिलेट्स. स्पीकर सर, इयर ऑफ द मिलेट्साक अश्युअर्ड प्रायस तुमी कांयच दिवंक ना, सामको झिरो आहा, सगळ्यान लेस अश्युअर्ड प्रायस गोंयांत आहा. आनी स्पीकर सर, ताणें सेफ सॉयल म्हणला म्हणून हांव एक उगीच विचारता, तुमी 3,25,00,000 रुपया म्हणले कित्याचे सेफ सॉयलाचेर, म्हळ्यार 2,70,000 रुपया एक मिनटाक म्हणले तुवें. थंय मोडटा आनी तुवें सबसिडी दिना. प्रश्नच ना न्ही तो. प्रश्न म्हजो स्पीकर सर, सबसिडी लिंक सबसिडी तो म्हणटा सबसिडी दिता, खंय दिता दाखय म्हाका. फिगर म्हजे आहा पळय, तुज्याच आन्सरान दिल्ले 0.064% जाता. स्पीकर सर, सेफ सॉयल हे बी गरजेचें आसा. सेफ सॉयलाक लागून आमी जर पयशे दिले सरकारान जाल्यार कांय नजो. सेफ सॉयल म्हणजे आमी सगळे लोकांक जागृत करतात जी शेतीची जमीन आसा ती
सेव्ह करात म्हणजे बरें करात तेजें उत्पन्न करात सगळे तरेचे आनी तुमी सांगता तशें उत्पन्न करपाचें तें सबसिडी कित्याक दिना सबसिडी दिली तुवें 0.06% दिता सबसिडी सगळ्यांक कमी आहा सगळ्यान सगळ्यांक दिता देश दिता 2%, तू दिता 0.064. इतले तो रे. फिगर तुजोच म्हजो न्ही. दिवया. तुज्या आन्सरान दिला तो अरे, पण सबसिडी दिवय शेतकऱ्यांक आमी शेतकऱ्यां खातीर स्पीकर सर म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा की सांग्यार सांगला की हें धाडनाका फायली धाडनाकात म्हणून सबसिडीच्यो कित्याक पयशे ना म्हणून स्पीकर सर डिपार्टमेंटान सांगिल्लें आहा स्पीकर कित्याक सर. करचें आमी कोणाकच सांगू ना की पयशे सबसिडी ना. खातीर स्पीकर हे सर फायदे मुद्दो धाडनाका. सादो इव्हेंट करपाक पयशे आहा सबसिडी दिवपाक ना स्पीकर सर, आमी सगळ्या सबसिडी सगळ्यांक माहिती दितले. दिता जी पर्सेंटेज सबसिडी काढून सगळ्यांक जी माहिती दिता पळय न्ही इट इज रॉंग इन्फॉर्मेशन हय, दिता तो. wrong. हांव सांगता ओके मान्य मंत्री बसून घ्यात. आमी स्पीकर सर म्हाका दिसता आतां पर्यंत ज्यांच्यांनी एप्लाय केल्या अशे हार्डली कोणूय शेतकरी उरले आसतले की जेंकां आमी सबसिडी दिनासतना उरल्या उदक म्हणटा तश्यो 85 केसीस उरल्या फाटल्या वर्साच्यो जे जे सबसिडी खातीर एप्लाय करता तांकां सगळ्या जाणांक फक्त 85 केसीस उरल्या तुवें जी पर्सेंटेज काडून जे सांगले पळय न्ही, तुका हांवें तुझे फिगर सांगले न्ही तुझे फिगर सांगले तुका लज जातली स्पीकर सर तुजेच फिगर सांगल्यार स्पीकर सर नॉर्थ विजय गोवान सरदेसाय, 14 फार्मरांची सबसिडी उरल्या विजय साऊथ सरदेसाय. गोवान 476 फार्मरांची उरल्या विजय सरदेसाय बसून घ्या. एंडिंग 2.5 करोड स्पीकर सर ज्यो केसीस लेट जाल्या तेंचीच सबसिडी दिवपाची उरल्या अदरवायज 100% सबसिडी स्पीकर सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमचे दिता शुगर केना खातीर जर फाटले फावटी जी दिल्या पळय न्हू ती देशान आनी खंयसरूच दिवंक ना आमी जी दिल्या तितकी खंयसरूच दिवंक ना फाटल्या 2 वर्सांक ती जाली रे आता मिलेट्स त्या काय खातीर दिला तो बाकीचे तो जे Short price सांगता on पळय millets is न्हू zero. स्पीकर सर तेंच्यांनी जितके फार्मर्स सबसिडी खातीर एप्लाय करता म्हाका दिसता अजुनूय बी तेंच्यांनी जर कोणी एप्लाय करूंक ना आसत जाल्यार तेंच्यांनी करचें सरकार सबसिडी दिवपाक तयार आसा येस अलेक्स लॉरेन्स. स्पीकर सर बाब विजयान म्हणलां की 0.6% ऑफ द GDP 0.06% ते व्हडले GDP बी फिगर नाकाय ते व्हडले GDP BDP नाका बाब विजया गेले आमकां शेतकारांक कितें जाय तूं कितलो प्रायस दितलो तेणें उल्लेख केला की बाब चंद्रकांत शेट्टीन उल्लेख केला की तो म्हणपाक लागलो की ऑर्गेनीक फार्मिंगाक कितलो दितलो सो मुगे एकूच रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टराक सपोर्ट प्रायस एश्युअर्ड प्रायस वाडय मिलेट्स न्ही सगल्यांत इवन भेंडे सगल्यांक जाय इवन आमगे लोकल शेतकार जे कोत्ताय तेंक पासून इन्क्रीज करूंक जाय आतां रायस एश्युअर जाला रायस सावथा रायसा लेट मेळ्ळ्या कित्याक नोटिफाय लेट जाल्या आनी रेमिटन्स लेट जालें म्हूण शेतकारां मेळना शेतकारां मेळटलें सेकंड थिंग स्पीकर सर वन पॉयंट आतां शेतां पावस जोडला आनी शेतां बुडोन आहाय कॅन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लूक एट इट दोज हू हॅव स्पॉयल्ड जी पिडे जालें दिस आय एम गोईंग आउट द क्वेश्चन मातशें पिडे जालें ती तांकां पुतून रोवपा मेळटा जाल्यार आनी फेसिलिटी दिवपाक कित्याक ही आतां फर्स्ट पीक सेकंड पीक लेट जातली सगळी स्टडी करून जातली आनी रोवपा मेळटा आनी रॉम्प लायन जाल्यार तें चोवपाचें स्पीकर सर आनी एश्युअर्ड प्रायस पड म्हणटा ती हुंय तरी दिलो ना ती आतां सगळ्या मेळ्ळो ना ती मातशें मेळची कित्याक आमकांय सबसिडी मेळ्ळो ना इज ओके बट लोकां तरी पावपा जाय हें म्हगे रिक्वेस्ट स्पीकर सर येस स्पीकर सर क्रॉप जे तुगेले वन मिनट इवन क्रॉप कंपन्सेशन जे उरलो आहा जावं आनी कितें आहा बिकॉज दीस टायम वी वील हॅव द हायेस्ट अमाउंट ऑफ क्रॉप कंपन्सेशन हे पावटी बिकॉज द रेन्स हॅव बीन मोर जेन्ना शेत रोयलें तेदोणा हें चड जाला पास चड जाला आतां तुवें सांगलें तें आमी कितें शेतां भितर पेड्यार जाय हांव आतांच डायरेक्टर सांगता आयजूच मनीस धाड आनी तेजे रिपोर्ट आमकां दी म्हणून फाल्यां तुका रिपोर्ट दिता पयशे पयशे लागून भिवपाची गरजूच ना रे दिता पयशे दिता ताका सांगलें पयशे दिता पयशे लागून भिवपाची गरज ना गीता रोलकर. स्पीकर सर म्हाजो प्रश्न असो आहा की हांगा सपोर्ट प्रायज आहा तो 7 क्रॉपांक दिल्लो आसा सो म्हाका दिसता गोंयान मिरसांग ही चड पिकयतात आनी हांगा मिरसांगेक सपोर्ट प्रायस कांय ना तशेंच चवळी आहा आनी ह्या नाचणे आहात हे कितलेशेच प्रमाणे उत्पन्न करतात आनी तांकां सपोर्ट प्रायस ना सो हांव मागता आमच्या मंत्र्याक तांकां एश्युरन्स तेणी दिवचे की स्पेशली मिरसांग मांद्रे टू काणकोण मेरेन मिरसांग कितलेशेच उत्पन्न जाता सो मिरसांगाक सपोर्ट प्रायस सुद्दां ना हांगासर सो ते केन्ना मेरेन मेळटले ते एश्युअर करपाचे मंत्री मान्य मंत्री. स्पीकर सर तुजी म्हणणी बराबर आसा स्पीकर सर की मिरची जी आसा मिरचीची ती आयज आमच्या गोंयांत खूब जाता आनी खूब लोक मेहनती करता आनी ताका लागून आमी तेजेर विचार करता
आनीक त्या प्रमाणे आमी डिसिशन घेता विथ फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन कॉन्टेक्ट घेवन केन्ना मेरेन सांगले रे जालें रे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जालें जालें 3 उलयलो 3 घेतलो 3 3 तिगूच जाण अरे जाण जालें